योकार हा समृता खणगावकर, सुरखपुराचे हेडलाईन्स। मडगाव वाठारात आशिल्लो फामाद सोनसडो कोयर शुद्धीकरण प्रकल्प दिसपट्टो सापडला वादात। या कोयराची समस्या सोडोवपा विशीं मेळटा फकत पोकी आश्वासना, लोकांनी उक्तायला हुस्को। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाकडेन सरकारान केल्या आडनदर। विश्वजीत राणेन सरप्राईज विजीट करून लोकांच्या दोळ्यांक पुसल्या पाना। अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसीचो सणसणीत आरोप। विश्वजीत राणेन आता दिल्लीकारांच्या सुटकेसीचे वजे सकल दवरून वावुरचे गोंयकारा खातीर। गोंयांत 2 मुखेल बेकायदेशीर बांदकामांक विरोध करीत आरजीपीन टीसीपी खात्या भायर बसून केलो निषेध। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात। मडगाव वाठारात आशिल्लो फामाद सोनसडो कोयर शुद्धीकरण प्रकल्प दिसपट्टो वादात सापडिल्लो आसताच या कोयराची समस्या सोडोवपा विशीं वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याकडल्यान परतून फकत पोकी आश्वासनाच मेळटा, पूण हांचो त्रास मडगावकारांक बरो सोंसचो पडटा। पळया सोनसड्या बाबतींच्यो प्रतिक्रिया। इधर चीफ मिनिस्टराक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता कोणतरी, नाजाल्यार ते काय खबर ना संसदात कितें चलता सांगपा म्हणल्यार अजून पासून ते ओल्ड डॅम क्लियर जावना, उरला कितलेशे ओल्ड डॅम क्लियर जाता आनी दुसरे डॅम क्लियर बिल्डअप जावपा लागले थिंगा ऑफ ड्राय वेस्ट, गार्डन वेस्ट आनी ते प्लास्टीक बी सगळें आनी वायट दिसता म्हणल्यार की प्रत्येक विका फाटल्यान एकदां पण उज लागता हे सांगपा चीफ मिनिस्टर करपाक। दुसरे ते लिचॅट मावता ते फाटी देखून पयलो इल्लोसो पावस पडलो तेन्ना लोक ते सकयल पडपाक लागले, कित्या खातीर ते व्हेकलांतल्यान जेन्ना वयर वयता तेन्ना सगळे लिचॅट मावता, सो हे हँडलिंग सारकें जायना। दुसरें म्हणटा तर तुमी सोंसडो क्लियर करता म्हणटा, क्लियर जावना ते बरें आसा, पूण असले 10 सोंसडे एंटायर मडगांव एरिया भितर जाल्ले आहा। आख्या म्हणनाका सगळे होलसेल फीश मार्केट, आय मीन ते रिटेल फीश मार्केट थंय म्हणनाका कितले कडेन नाविले वाटेन 10 सोंसडे तयार जाल्ले आहा। आनी हे कित्याक लागून, कित्याक वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें जायना। क्रोर्स ऑफ रुपीज म्हणटा तुमी, पण एक्चुअल ते कितली सुमार इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट मडगांवांत चलता ते मडगांवकारांक खबर। सो हेजेर हें सिद्ध जावन येता की जो वेस्ट मॅनेजमेंटाचे हें सांगता पळय काणी सांगता तो सगळ्यो फट्यो, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरंट। आनी वर्स म्हळ्यार कितें तांकां तो रिड्यूस करपा खातीर उज लायतात आनीच रिटेल फीश मार्केटार इतलो उज जालो, थर्मोकॉल बी सगळे लासोवन उडयले आनी सामकें धुवर। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कितें कांय कळना, वेदर इट इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑर पोल्युशन क्रिएटिंग बोर्ड। पयलीं व्हेट गार्बेज वास येता म्हणून लोक सगळे बोवाळ घालताले। आतां व्हेट गार्बेजचो प्रश्न जवळ जवळ सुटल्यान जमा आसा। 1 किलो पसून व्हेट गार्बेज मडगांव संसदेचेर उरना, कळ्ळें? ताज्याकी डबल पटींनी ड्राय वेस्ट येवपाक लागलो। आतां म्हाका सांग, हो वेस्ट कोण दिता? दामोदर सगळो आपल्या घरा कडेन तयार करता वेस्ट, दिगंबर कामत आपल्या घरा कडेन वेस्ट तयार करता, हो सगळे लोक आमचो सगळं आमचो लोकांचो वेस्ट न्हू। तरी आसतना आमी दवरना, व्हरता पळय असो वेस्ट येता ड्राय वेस्ट। तातूंत कितें येता म्हणटा तें कळना। पयलीं चुट्टा म्हणून कुठं माड पडटले ते चुट्ट रस्त्यार ती आमी व्हरपाक लागले, तें मशीन बसयलें चुट्ट बारीक करपाचें। मागीर तातूंत नवो ट्रेन जालो आडसरांनी सोडना, हो नवो ट्रेन करून तें मशीन हाडून बसयलें। आडसराचो पावडर करप, सोडणाचें पावडर करप, कट्ट्याचो पावडर, तें मशीन ती मशीन मजून आतां आमी संवसारान आमची सिस्टम अशी आज ड्राय वेस्ट वता पळय तो आयचो ड्राय वेस्ट आज बेल जाता। आतां 4-5 मशीन आसा, एक केय मशीन मोडलें जाल्यार एक थोडो 10-12 बेल करपाचें उरता, ते मागीर दुसरीच करची। पूण आमी आयचो ड्राय वेस्ट आज बेल करता। आमचे 30-40 ते वर्कर आसा, आज करता। केन्नाय चुकून मशीन मोडलें, लायटी कितें प्रॉब्लेम जाल्यार तें उरता करपाचें। पिक्चरा बाबतींत जर सांगपाचें म्हणल्यार एक गोश्ट क्लियर करता की सोनसड्या प्लांटा वयल्यान लिचड सकयल येवपाचें क्वेश्चनूच ना। आमी सकयल थंय ऑलरेडी आतां PWD थंय सिवरेज लायन घातलेली आसा, प्लस आमी रोडान सुद्दां जर सकयल कितें आमच्या मेन सोनसड्या रोडा वयल्यान सुद्दां सकयल कुर्तोरी रोडा जर कितें येता थंय आमी मदें क्रॉस ड्रेन घातला, ताका हें घातलां, जाळी घातला लोखणाची। त्या जाळयेंतल्यान उदक ते क्रॉस करून रस्त्यार येवपाचो प्रश्नूच येना। गाडयो आतां जे लोक पडटा बिडटा करेक्ट आसा, ते आमी
आमच्यो गाडयो ज्यो मूव जाता तितूंतल्यान तें कितें पडटा पळय न्हू उदक वयर चडाव आसल्या कारणान मातशें तें स्लोपी जाता तितूंतल्यान थोडें जें उदक पडटा रस्त्यार गाडयांतल्यान लिचर्ड हे वयल्यान प्लांटांतल्यान सकयल येवपाचो तो प्रश्नूच ना कसो लिचर्ड आतां बंद जावपाक जाय त्या खातीर आमी आतां दुसरो न्यू ट्रक घेवपाचो आमी प्रपोजल ऑलरेडी आमच्या जॅम पोर्टलार अपलोड केल्लो आसा वेरीन ते आतां आनी हेजे फुडें ते लिचर्ड रस्त्यार पडपाच्यो अश्यो गाडयो ना त्यो गाडयोच आमी स्पेशली डिझायन करून गाडयो आमी आतां घेवपाचो आमचो ऑलरेडी एप्रुवल आयिल्लें आसा आमकां आनी जॅम पोर्टलाचेर आमी ऑलरेडी प्रपोजलूय घातले आसा आनी कितली गाडयांची आनी एक 2 म्हयन्या भितर ऑलमोस्ट एक 2 म्हयने प्रोसिजर लागपाक शकता ताका ऑर्डर दिवन तेचे डिझायन करपाक अश्यो 3 गाडयो आमी सद्याक इनिशियल फेजीन आमी घेतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला कडेन सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्यान अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेंत भलायकी मंत्र्याचेर टिका केल्या. पळयात. अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसीन विश्वजीत राणेन सरप्रायज विजीट करून अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करपाच्या स्टंटाक हे पुराय तरेन चुकीचे अशें म्हण खर टिका केली. हे फकत लोकांक दाखोवपा पुरतेच आसले काय कितें असो लोकांक प्रश्न पडला. South Goa District Hospital was built at a cost of 450 crores of rupees. The hospitalant 800 बेडा हॉस्पिटल तें, but the worst part is तितून 2 फ्लोर अजून वेकंट दवरलो आहाय आनी द बेजीक नेसेसिटी आमगे सावथ गोवाक कित्याक काणकोणसून आमगे सावथ गोवा म्हणजे काणकोण मेरेन पूण आहा. सो बेजिकली आमगे सावथ गोवाक एक कार्डियोलॉजी इंटेन्सिव केअर ICU म्हणजे कार्डियोलॉजी ICU एंड फूल फ्लेज कार्डियो वॉर्ड जायो कित्याक देर आर मेनी अदर ग्रेड 1 डिजीजीस म्हणजे किडनी डिजीजीस आसताय आनी तेजे फाटल्यान कॅन्सर आसता पूण हेर सॉल्ट डिजीजांक एक टायम लिमीट मेळटा एक टायम मेळटा पूण कार्डियोलॉजी इज अ थिंग तुका इट्स अ मॅटर ऑफ फ्यू मिनट्स ऑर आवर्स ओके एक गोल्डन आवर म्हूण आसता आनी ह्या गोल्डन आवरांत आमी काणकोणचे खंयचे ते आमगे ते सावथा एंडाक ओ इवन टुवर्ड्स चिंचिणी ओ थिंगसोन लोक GMC पावपाक शकनाय. बेजिकली द स्टेट ऑफ सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज सो पथेटीक. We have observed very carefully that the health minister makes surprise visits and pulls up staff for so-called dereliction of duties. Ata, these are all professionals, whether they are doctors, they are nurses, other paramedical staff. Firing somebody on camera, can it bring discipline? What message is being trying to told? They are all professionals, they are out to serve people. Can a person who is being fired and humiliated and defamed on camera work sincerely to help and serve the people who go there for their needs? Are they not under psychological pressure? And Janna, I spoke to some of the professionals who were in the health department, who were in GMC earlier, and I told them he is doing a good job. They told me, something is wrong with you. He is doing this ever since the court has audited and sanctioned and censored him in the TCP department. We all know how the pharmacies that are running there, whose interest it is. If it is not direct, there is a subsidiary interest in that. How they have put out the Goa antibiotics for running that. They were thrown out. And these people are brought in. Now, what does the news say? The GMC's cardiothoracic department, led by a senior doctor, that means the head of the department, is undergoing an audit to identify potential lapses. Audit should take place. We don't condemn that. However good, however bad. But this, what he's talking of a senior doctor, I can't know, but gives me who started this department, in my opinion. What is the health minister trying? A man who is publicly shown that he is under audit, he is dealing with live patient's heart. Can he not make an error by this psychological pressure that you are putting on him? What are you trying to do? Send Goans out and get some non-Goans? What is the game plan? Make it public to the people, to the public. That TCP का जो दुकान बंद हो गया थोड़ा, ये बाजू चालू है थे. The crores are being spent and showing that this is happened, super facility block is there.
Go and see lines and lines and lines. Outside picture is very good. Till this has come to our notice now. The health minister behaved in a more sensible manner because professional doctors have put years of service there to serve the people. And when there are complaints that certain doctors don't treat the patient well, one of the reasons is because they are under pressure of this type of minister. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. विश्वजीत राणेन आता दिल्लीकारांच्या सुटकेसीच्या वजे सकल दवरून गोंयकारां खातीर वावुरचे. टीसीपी खात्या भायर निषेधाक बशिल्ल्या कडेन आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान मिडिया वरवीं टीसीपी मंत्र्याक आव्हान केलें. आमी फायनल एकूच मागता की आमचे 2 डिमांड जे आसा ती वॉल आसा ती डेमोलिश जावपाक जाय. हेंच्या कडल्यान तेजे परमिशन आसा ते रिवोक जावपाक जाय. तशेंच हो मेगा प्रोजेक्ट जो चल्ला तेचे परमिशन टीसीपीचे रिवोक जावपाक जाय आनी ते काम स्टॉप जावपाक जाय. गोंयांत 2 मुखेल बेकायदेशीर बांदकामांक विरोध करीत आरजीपीन टीसीपी खात्या भायर बसून निषेध चलयला. पर्यावरण खात्यान बांदकामांक स्टॉप ऑर्डर दिल्या खरी, पूण हे पुराय रितीन बंद करतले वय? आरजीपीक प्रश्न पडला. ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर पयलीं येयल्ले विचारपाक लागून कित्याक त्या एक प्रोजेक्टाचे सायड इन्स्पेक्शन जालें, दुसऱ्या प्रोजेक्टाचे सायड इन्स्पेक्शनाक वचोंकूच ना. आनी सायड इन्स्पेक्शन जाले नंतर जो टीसीपी ड्राफ्टमॅन आसा ग्रेड 2 दिवकर हो येवन गेलो थंय, पण फाट दाखोवन कांयच रिस्पॉन्स करिनासतना परत येयलो. हांगा आमी मुद्दम येयले परत विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें तयार केला, टीसीपीन कितें रिपोर्ट केल्लो आसा, पण आमकां तो कांयच रिप्लाय मेळोंक ना. आमकां हांगा ह्या गेटीच्या भायरूच दवरिले आनी गेटीच्या भायर दवरून आमकां एंट्री पासून दिवंक ना. आमी हांगा कॉन्स्टिट्यूशन दवरिल्लो आसा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आनी ह्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाच्या द्वारे आमकां रायट दिल्लो आसा की प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक शकता, आमी विचारपाक शकता. आनी बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका पूर्ण अधिकार आसा की ह्या जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा हेंचे कडेन क्वेश्चन करून तेंचे जी उतरां आसा ती घेवपाक. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीच्या अंडर जे कंपनी आमी जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेन्ना सांगताले आमचे कडेन सगळी परमिशन आसा, आमी सगळे जे आसा ते लिगली करता म्हणून. हांकां इनलिगल करता आनी इनलिगल जे विदाउट इसी क्लियरन्स, एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना काम चालू दवरला म्हणून तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा. एक बारीकशी बरी गजाल आनी गूड न्यूज आमकां मेळ्ळी ती म्हटल्यार एका स्टॉप ऑर्डर सद्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा जो इतले दीस ते लिगल म्हणून सांगताले, आमच्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट म्हणून सांगताले ते इल्लिगल आसा म्हणून प्रूव जाल्ले आसा. आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर गेल्लें आसा आनी ते प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचो आनी एक्शन घेवपाची म्हणून सांगलेलें आहा. आतां आमी रावतले आनी पळयतले की हे एक्शन घेतले काय ना. आतां राणेन हेचेर एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक खंयचेय डिपार्टमेंट जेन्ना एक एनओसी दिता तेन्ना ती कंडिशनल एनओसी आसता. म्हणजे तितून जर ती बाकीची क्लियरन्सीस ना, बाकीच्या डिपार्टमेंटाची जर परमिशन मेळोंक ना नाजाल्यार घेवंक ना जाल्यार ती रिवोक करपाचे तेंच्या कडेन रायट आसता. तशें ते तेंच्या एनओसीन बरयल्लें आसता. आतां विश्वजीत राणेन हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान जे सांगलां ते तेणी पाळपाक जाय आनी तेजी जे टीसीपीचे जे परमिशन आसा, कन्स्ट्रक्शन लायसन आहा, हे टीसीपीचे जे क्लियरन्स आसा टेक्निकल क्लियरन्स, हे टेक्निकल क्लियरन्स तेणी विड्रॉ करपाचे, रिवोक करपाचे. तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे प्रोजेक्ट येता आसतले, तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे मेगा प्रोजेक्ट येयला, ते अशेंच सहन करीत बसनाका कित्याक ते तुमचे एक्झिस्टन्स काबार करता. जेन्ना तुमचे उदक काबार जातले, जेन्ना तुमची जमीन काबार जातली तेन्ना तुमचे एक्झिस्टन्स काबार जातले, तुमी उरपाचे ना. कितले गोंयांत पट्टे घालून जॉबाक लागून तेंच्या फाटल्यान वचा, कितले तेंचे टोर्नामेंट खेळा, कितले तेंकां लागून फुगडे घाला, कितले तेंच्या बायलांक वांगडा मेळून हळदी कुंकू करा, कांयच फायदो जावपाचो ना. कित्याक तुमच्या कडेन घर आसपाचें ना. सरकारान ऑलरेडी नोटिसी धाडपाक चालू केल्ले आसा, घरांक नोटिसी गेल्ले आसा, इल्लिगल घरांक आनी शॉपांकूय गेल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. पुनर्निर्माणीची सुवात राखपा खातीर वास्को चिल्ड्रन पार्कांतलो फूड स्ट्रीट उणो करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला.
पळयात पुराय बातमी. वास्कोच्या चिल्ड्रन पार्का भितर आशिल्लो फूड स्ट्रीट वट्ट क्षेत्रफळाच्या फकत 5% करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान सरकाराक दिला. सध्या हे बांदकाम 6.2% आसा. ताका लागून सुमार 53 चौखण मीटर वाठार मोडपाची गरज आसा. पार्काक म्हूण नेमिल्ल्या वाठाराचो वेवसायीक कामा खातीर वापर करपाक मेळचो ना असो निवाडो न्यायालयान दिला. फूड स्ट्रीटा खातीर पार्काची सुवात रुपांतरीत करपा आड दखल केल्ल्या जनहीत याचिके उपरांत ही मातशी थाकाय मेळ्ळा. पूण भुरग्यांची उणी जाल्ली सुवात आनी फुडाराक पार्क अतिक्रमण करपा विशीं हुस्को निर्माण करता. याचिकादार आता फुडले कारवाये खातीर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतले. आम्ही एक आमकां गव्हर्मेंटा कडसून एक फूड कोर्ट म्हणून गेल्लो, ते स्ट्रीट फूड वेंडर आसा जे खंय ना फुटपाथेर ना बसता तांकां आमी एक जागो दाखोवन आमी ते खंय तरी करपा हाडलेले. पूण काही कारणान आमकां जागो मेळोंक नासलो पयलो, कित्याक सगळी फुटपाथी म्हटल्यार वास्को म्हाका खबर आसा कंजेस्टेड आसा म्हणून त्या कारणान आमकां जागो मेळना म्हणून आमी एक आमचे ओपन स्पेस एक गार्डना सायडीक एक ओपन स्पेस आसलेलो, त्या ओपन स्पेस तो असो ठेवलो आनी कोण नाल्यार कोण येवन थंय बसप रातचे आनी खंयचे अनवॉन्टेड थिंग्स करप. पूण तो जागो आमी आयडेंटिफाय करून आमी ते फूड कोर्ट बसोवपाचो आमी प्रयत्न केलो थ्रू जी सोडा कडसून. आणि तो बरो सुंदरसो प्रकल्प चालू जालो आणि चालू जाल्या नंतर खंय तरी तो मागीर बंद पडलो. कोणी तरी येवन तेचेर केस घातली आणि मागीर तो बंद जालो. मागीर काल आमकां त्याचो रिजल्ट येयलो 1 वर्सा नंतर. आणि खरेंच खुशेची गजाल. हे आमकां काय फायदो ना, एक आमच्या म्युनिसिपालिटीकूय जाय आनी एक वास्को खातीर एक कितें तरी एक बरें दिसपा खातीर आमी तो फूड कोर्ट केल्लो. खरी आनंदाची गोश्ट. आमी तो सगळ्यांक आमच्या वास्कोकारांक आमकां तशें कांयच करपाचें नासलें इनलिगलिटी. पूण खंय तरी आमकां आमच्या वाटेन हें जालें आनी आमकां बरी खुशेची गजाल मेळ्ळी. लिमिटेशन घातल्या की थोडी एरिया लिमिटेड थोडे इंचीस कितें थोडी सोडपाचे म्हणून सांगले आनी तेचेर आमी ओके म्हणून सांगला. खंय ना खंय तरी आमच्या हातीनसून खंय चूक जाल्यार आमी खंय तरी सुदारणा करपाक जाय. पूण एक बरी गजाल कितें आमकां न्याय मेळ्ळो. तुम्ही जाणा आसले हांवें एक इश्यू घेतलेले MMC म्युनिसिपालिटी गार्डन खंय ते ओपन एरिया आसा तेचेर जी सोडा आनी म्युनिसिपालिटी मेळून एक कमर्शियल एक्टिव्ह हाडलेले. सो हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें. ऑब्जेक्शनार म्हाका रिजल्ट मेळून आसा. हांवें PL फायल केल्ले 1 year बॅक. सो 15 तारखेक एक वर्डिक्ट पास जाला वीच इज आय एम नॉट सॅटिस्फायड. बट इनस्पायट ऑफ दॅट आमचे वास्कोकारांक एक कितें म्हणटा ते वास्कोकारांचे फेवरान मातशें तरी कितें तरी आयला की म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर आसा की फ्रॉम आउट ऑफ 270 square meter area they have to utilize 5%. So 5% तेंच्यांनी यूज केला 6.2. So from 270 square meter they have to demolish 53 square meter. ते आता म्युनिसिपालिटी फुडले डेमोलिश करता की फाटले डेमोलिश इज अप टू यू, अप टू देम. आणि सेकंड थिंग वाय आय एम नॉट हॅपी बिकॉज भुरग्यांक ते खेळपाक जे ऑब्स्ट्रक्शन आसतलेच. कमर्शियल एक्टिविटी म्हणल्यार तेंकां सगळे जाण वयतले बसतले कितें कितें एक्टिविटी जातले. सो तेका लागून वर्डीक आसा पळय दॅट इज पार्शली इन फेवर ऑफ मी अँड पार्शली इन फेवर ऑफ म्युनिसिपालिटी. आता हिंगा कितें आसा तेंच्यांनी एक रिक्रिएशन झोन घेतला. इन रिक्रिएशन झोन ओव्हर इंडिया इट्स आसा. बट आमच्या गव्हर्मेंटान रिक्रिएशन झोनाक एक 5% कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड केला विच विल एफेक्ट टू अनदर ग्राउंड ओपन स्पेस एरिया. गव्हर्मेंट आमची वस्तू सगळे खावपाक लागला. देर वॉन्ट बी एनी ग्राउंड, देर वॉन्ट बी एनी ओपन स्पेस अशें वडी जाला ते. सो हांव कितें म्हणटा आता कितें जाला ते जाला. We have to respect the verdict of the High Court. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. बुधवारा मंगळारा सारखेच हवामान चडशे येवपाची शक्यताय आसा. पूण नितळ मळबा कडेन मातसो बदल जातलो. IMDन दीसभर उष्ण आनी नितळ परिस्थितीचो अदमास उक्तायला. गोंयांत कसलीच शिटकावणी जारी करूंक ना. राज्यात खर उष्णताय जाणवतली. दिसाचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरतले जाल्यार रातच्या वेळार सगळ्यात उणे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. आर्द्रतायेची पातळी चड उरतली. तशेंच कांय वाठारांनी हलके धुके पडटले जाका लागून येरादारी करप्यांक आडमेळींक तोंड दिवचे पडटले. राज्यात उष्ण आणि दमट परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. देखून उष्णतायेचो थकवो आनी उष्णतायेचो आघात जावपाचो धोको चड आशिल्ल्यान लोकांक हायड्रेट रावपाचो सल्लो दिला.
या सप्तकात हलके वारे घोळटले. पावसाची कसली शिटकावणी ना. बुधवारा मंगळारच्या हवामाना भशेन नितळ मळब. गोंया खातीर कसली शिटकावणी ना. चढावत आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 28 डिग्री सेल्सियस. सकाळी हलक्या धुक्याची शक्यताय. लोकांक हायड्रेट रावपाचो सल्लो दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बुधवारा मंगळारा सारखेच हवामान चडशे येवपाची शक्यताय आसा, पूण नितळ मळबा कडेन मातसोसो बदल जातलो. आयएमडीन दिसभर उष्ण आनी नितळ परिस्थितीचो अदमास उक्तायला. गोंयांत कसली शिटकावणी जारी करूंक ना. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.